आता खबरो विस्तारान। कोण कितें विधान करता ताचो फरक पडना। सरकार स्थिर आसा। हे सरकार आपलो जो कार्यकाळ आसा तो पुराय करतले। म्हजे बरोबर 27 जाणांची भाजपाची टीम आसा आनी 3 अपक्ष आमदारांचोय तेंको आसा। म्हणटकर तांचेर सगळ्यांचेर आपलो विश्वास आसा म्हण विश्वास मुखेलमंत्र्यान उक्तायला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीज। स्टेटमेंट केला पळय म्हाका तेजेर कांय उलोवपाचें ना, पण हांव तुमकां एक निश्चित सांगता, हें सरकार स्टेबल आसा। हें सरकार आपलो पूर्ण कार्यकाळ जो आसा पळय न्ही हो पूर्ण करतले हाची म्हाका निश्चितच खात्री आसा। म्हज्या बरोबर 27 जाणांची आमची भारतीय जनता पार्टीची टीम, अजून 3 जाण अपक्ष आमदार तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा। त्या सगळ्यांचेर म्हाका विश्वास आसा आनी कितें जाल्लें आसा, गोंयच्या जनतेक सरकाराचें काम हें आवडूंक लागलां। सरकारांतले सगळे हांव मुख्यमंत्री म्हणून आसत, मंत्री म्हणून आसत, हे सगळे जाण बरें काम करतात। काही जाणांक बरें काम करतात तें पळोवनूच जाता। म्हणून तेज्या उपरांत सैर भैर जाल्या उपरांत कशाय पद्दतीचे स्टेटमेंट हे सदोदीत करीत आसता। त्या बद्दल निश्चितच म्हाका दिसता म्हज्या पत्रकार मित्रांनी काळजी करची न्ही आनी आमी काळजी करिना। हें सरकार स्टेबल आसा। ना म्हटल्या उपरांत स्टेटमेंट करतलो क्वायट ऑबियस।